मालीम जेटीर नुस्तेमारी ट्रॉलराचेर काम करपी ओडिशाच्या सचिंद्र खाडिया या 39 वर्साच्या कामगाराक सोमारा उसरा राती मरण आयले। मालीम जेटीच्या गेट नंबर 2 कडेन एकलो जाम जावन पडला म्हणून म्हायती मेळटाच पर्वरे पुलिसांनी थंय धांव मारली। ताका ताकतिकेन जीएमसीत व्हेलो, थंय दोतोरांनी तो सोंपलो म्हणून जाहीर केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताका बरें दिसनाशिल्ले, ओकारी येताली आनी मोडशी पडटाली अशें कळटा। कांय दिसां आदीं कुटबॉन आनी मोबर जेटीर कॉलराची लागण जावन 6 कामगारांक मरण आयिल्लें। आता मालीम जेटीरूय ह्या कामगाराक मरण आयिल्ल्यान सध्या भयाचें वातावरण उप्रासलां। मालीम जेटी हांगासर नुस्तेमारी ट्रॉलर्साचेर काम करपी एका कामगाराक काल राती उशिरा मरण आयलें। हो जो कामगार जो आसा तो मालीम जेटी हांगासर फाटले 4 दीस जाले काम करतालो। 39 वयाचो हो कामगार मूळ रावपी ओडिसा हांगासर। ताचें नांव जावन आसा सचिंद्र खाडिया अशें ताचें नांव आसा आनी फाटले 4 दीस जाले हो कामगार मालीम जेटीचेर काम करतालो। जाल्यार काल सकाळच्यान ताच्या पोटान म्हणजे सतत दुखताले आनी ताका लूज मोशनूय जाताले म्हणून ताका जीएमसी हांगासर एडमीट केलो आनी पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे जीएमसी हांगासरूच ताका मरण आयले उपरांत तांच्यांनी ओडिसा हांगासर ताका धाडून दिल्लेलो आसा अशी सुद्दां म्हायती आमकां दिल्या। जाल्यार ह्याच प्रमाणे दक्षिण गोंयांत सुद्दां कुटबोना आनी मोबोर ह्या जेटीचेर सुद्दां अशेच कांय केसीस म्हणजे 6 मासेमारी ट्रॉलर्साचेर काम करपी लोकांक मरण आयिल्लें आसा। जाल्यार आनी 200 लोकांक म्हणजे अशेंच दुयेंत जाल्लेले आसा अशें सुद्दां म्हायती मेळिल्लें आसा। जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर बेगिनाच बेगीन म्हणजे लक्ष घालपाक जाय, कारण म्हटल्यार आतां लोकांक मरण येत आसा म्हणजे चिंता ही जायत आसा आनी चिंतेचें वातावरण पसरत आसा। जाल्यार ह्या सगळ्याचेर सरकारान बेगिनाच बेगीन लक्ष घालपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वे।